Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. रेडी आमची जे कडेन पळय काम चालू आसा पळय न्ही त्या सायडीच्यान तागेले ठशे म्हळ्यार पावलांचे येता वता ते क्लीन आसात. प्लस हांगचे पळय रेजिडन्स आसात. एक साईश म्हापशेकर म्हणून, प्लस तुगेलो आमगेलो करमली इस्टेट म्हणजे तेगेले एक बंगलो आसा. आनी हांगा कितले बंगले आहा, सगळे बंगल्यांनी तो रातचो क्लीन भोंवता कुत्र्यां धरपाक. पयर तेणें साईशान सामको क्लीन तेगेलो हे नायट विजन ह्या सायडीच्यान करून सारको तेगेलो हाजेर CCTVचेर क्लीन दिसता. तो येता वता तो कुत्र्यां धरता, तेगे दारां सामको उबो रावता असो सामको कंटिन्यू जवळ 5 मिनटां उबी रावता. परत त्या सायडीच्या फाटल्यान वता, फक्त कुत्री सोदता तो. आतां हांगा जवळ जवळ हे हावजींग बोर्डांक प्लस हे करमली इस्टेटींक सगळ्यांक सामकी धडकी भरली आसा की हो वाघ सामकोच आतां रेजिडेन्शियल एरिया आयलो म्हणून. तेन्ना म्हाका एक सामकी एक विनंती आसा हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन. एक सांग म्हाका, येता तो बिबटो येता पळय तो खंयच्यान येता? बिबटो येता तो हे शिरवय बी तो दोंगर आसा पळय न्ही त्या सायडीच्यान क्लीन सारको असो चलत मेन रोडा वयल्यान असो तो हावजींग सोसायटींक भितर सरता सामको. आनी तो जवळ जवळ म्हाका दिसता तो बरो व्हडलो आहा. पळयला आमी सामको क्लीन तेगे हेजेर व्हिडिओचेर नायट विजनाचेर तेगे क्लीन दवरले आहा. प्लस तेगेलो करमली इस्टेट आहा तेगे बंगल्यांक त्या करमल्यागेरूय बीन तो सगळे आंगणा भोंवून लास्ट तुळशी वयल्यान उडी मारून वता तो कित्याक गेलो, कितें मेळ्ळो, कितें जालें म्हणटा आमकां खबर ना. आतां तुगेलें काम चालू आसता तेगेले फुटाची फुटप्रिंट सामको क्लीन आसा. वता आनी येता तो कशें आसा तेगे फुटप्रिंट सामकें क्लीन. म्हळ्यार म्हाका दिसता बरो ओल्ड ते फॉरेस्टरां हाडत तांकां जर दाखयत ते फुटप्रिंट ते क्लीन धपक्या सांगतले ते कितले वर्सांचो तो वाघ तो. आतां ही गोश्ट कितले दीस जाले हांगा? 8 दीस जाले. पूण हांगचे रेजिडेन्शियल पयलींच्या रावता ते सांगता हो खंय वाघ कितलो तेंप जालो येता वता. हाजे पयलीं 2 कुत्री व्हेल्यात ताणें. आनी सद्या फॉरेस्टान येवन हांगा पळोवन हय फॉरेस्टाचे मनीस आयिल्ले आसा. प्लस तेणी पिंजरोय लावून दवरिल्लो आसा. रोखडो सेकेंड डे रोखडो पिंजरो बीन लावून तेणी सेट करून दवरला. पूण आजून काय तेजें हें कांयच ना. रिसेंटली लास्ट विकाक आमी फॉरेस्टाक कंप्लेन केली की हांगा एक बिबटो रातीन वावरता आनी तेणें ऑलरेडी 2 पेटे सुमार खायल्ले आसात. हांगा लागींच एक वॉटराचो उदकाचो सोर्स आसा तेजे खातीर पिवपा खातीर. सो म्हाका दिसता तेका लागून हो हांगचो रेजिडेंट हें जाला आनी तेका जितले हे पेटे सोंपपा ना तितले म्हळ्यार तो हांगाच आसतलो. सो आमी ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली आसा फॉरेस्टान. तेमी ट्रॅपय घातलेलो आसा. पूण तो ट्रॅप कितलो इफेक्टीव आहा तो सद्या आमकां खबर ना. तेजें लोकेशन बरोबर आसा तेंय आमकां खबर ना. सो आमी रिक्वेस्ट केल्ली फॉरेस्टाक की तो ट्रॅपाचें लोकेशन एक तर तेमी चेंज करचें आनी कितें तरी इफेक्टीव मेजर घालचो. कित्याक आमची हांगा ल्हान भुरगीं भायर भोंवता, आमची पाळीव कुत्रे भायर आसा खुबशे. सो आमचे खातीर तें एक रिस्की सिच्युएशन जाल्लें आसा. सो हेजेर रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटान बेगिनात बेगीन एक्शन घेवची ही आमची कळकळीची विनंती आहा. पयर 2 तारखेक हांगसर फाटल्यान बिबटो आयिल्लो. म्हणजे बिबटो आयलो म्हणून आमकां कशें कळ्ळें, आमचो एक बारीक पेटो ना जालो. सो ना जालो म्हणून आमी आमचे CCTV कॅमेराज आसा. सो तेजेर आमी कॅमेरा स्कॅन केले की पेटो एक्झॅक्टली खंय गेलो काय म्हणून. सो तेजेर आमकां दिसून येयलें दुसरे दिसा 3 तारखेक की पेटो बिबट्यान व्हेला म्हणून. आनी मागीर आमी आशिल्ले ते सगळे पेटे आमचे भितर केजीन घातले आनी त्या दिसा आमी पळयलें की परत तो बिबटो आयला काय म्हणून. पण त्या दुसऱ्या दिसा बीन तो आयलो आमच्या फाटल्यान दुर्गाचेर बसलो कितले वेळ. तिसऱ्या दिसाय बीन आयलो. मागीर आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें की बिबटो येयल्लो आनी तेणें आमच्या पेट्याक व्हेला म्हणून तेन्ना फॉरेस्टाक आमी इन्फॉर्म केल्लें. आनी फॉरेस्टान रोखड्याच दुसऱ्या दिसा येवन हांगसर पळयल्लें आनी तेणें रोखड्यार हाडून ट्रॅप बीन लायलो. पण ज्या दिसा ट्रॅप लायला त्या दिसाच्यान तो बिबटो हांगसर दिसूना, आमच्या कंपाउंडांनी दिसूना वा तो ट्रॅप हेय जावना, ट्रॅपूय जावना. पण रातची सदां जे स्ट्रीट डॉग्स आसात हांगा ते त्याच वटेन म्हणजे ज्या वटेच्यान तो येता त्या वटेन पळोवन खूब भोगतात. सो एक्झॅक्टली तो बिबटो खंय आहा तो खबर ना. पण आतां 5 दीस जालो तो ट्रॅप लायल्या आजून बिबटो सांपडिल्लो ना.
सो एक भंय निर्माण आसा, कित्याक हांगा आमची ल्हान भुरगीं बीन आसा, सो ताका लागून मातसो बिबट्याचो भंय दिसता. हांव ज्या जाग्यार उबो आसा ते आसा हावजींग बोर्ड कॉलनी सोनफातर. तशेंच सायडीन रियल स्टेट आसा, करमली रियल स्टेट. हांगा फाटल्या दिसांनी एक भंय निर्माण जाला, तो म्हण बिबट्या लागून. बिबटो हांगा रातचो गेले 8 दीस कंटिन्युअसली भोंवता आनी तेणी 2 कुत्र्यांक तेतून 2 कुत्री ना जाल्यार तशेंच लोकां भितर हांगा इतलो भंय निर्माण जाला की रातच्या 8 नंतर लोकांनी घरांतली भायर सरपाक बंद केला. तशेंच एक साई म्हापशेकर तेंच्या घरा कडेन तेणें येवन तेंगे घरांतले तेंगेले जी घराची सरभोंवतणी एरिया आसा थंयच्यान एक कुत्र्याक व्हेलो. तशेंच तेजे नंतर तो तेंची दुर्गार येवन बसलो अशी तेंची घरकान्नाच तेणी म्हणलां. तर तेका लागून म्हणटा हांगा ह्यो जो सद्या जो भंय निर्माण जाला, तो एक वातावरण निर्माण जाला, तेजेर खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा. अशें न्हू की हे गोश्ट सादारण बेश्टी अशी न्हू जी घडून ना. कित्याक ज्या जाग्यार आतां पयलीं एक जेणी आपल्या स्टेटमेंट दिलो, तेगे जें काम चालू आसा तेजी सायडीन फाटल्या दिसांनी तेजी फूटप्रिंट जे बिबट्याचे फूटप्रिंट्स आतां पावस पडले म्हणून ते दिसना हांगा. तशी गोश्टी खंय तरी निर्माण जाल्या आनी लोकांक रातची सुद्दां हांगा ट्रॅव्हलिंग करपाक भंय. कित्याक दोनूय सायडीन झाडां आसा. तशेंच तेंच्या सांगण्या प्रमाणे हांगा एक बारीकशी उदकाची एक पॉंड आसा, थंय तो येवन उदक पिता म्हणटात. म्हणटर खंय तरी ह्या जाग्याची ताका वड लागल्या आनी तो कंटिन्युअसली हांगा येता. आनी हें आमी ह्या भागांक शेल्डे भागांक आमी हें करूं शकना की इग्नोर करूं शकना की हांगा बिबटो ना म्हणून. कित्याक फाटले 5-6 म्हयन्या पयलीं असोच एक इन्सिडंट जालो सोमेश्वर देवळा कडेन की धाकटो बिबटो रस्त्यार पासता तेन्ना गाडी आपटून मेल्लो. ताका लागून हांगा सुद्दां बिबट्याचें आसा. तशेंच जे टाकी काकमड्डी आसा थंय बी 1 वर्सा पयलीं अशें म्हणटाले की एक ब्लॅक पॅन्थर क्रॉस जाल्लो. म्हणटरी हांगा खंय तरी ह्या जंगलांनी जे शिरवय जावं जांबावलेची जंगलां आसा खंय तरी बिबटे आसात जे आमी नाकारूं शकना. आनी हेतूर जे आतां रेजिडेन्शियल एरिया आसा खंय तरी आतां भंय निर्माण जाला. हेजेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खरोखरच लक्ष दिवपाची गरज आसा. नाजाल्यार हें खंय तरी हांगा भुरगीं भोंवतात, हें भोंवतात, तेंचेर खंय तरी जर एटॅक जालो मागीर जबाबदारी कोण घेतलो हे लोक स्थानीक म्हणटा. हेका लागून जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तशेंच जी तेंची वयली कोण अधिकारी आसा तेणी बी लक्ष घालपाचें. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सोनफातर शेल्डे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर.